राज्य सरकारान राज्यातल्या रस्त्यांचो विस्तार करपाक येवपी आडमेळी पयस करपा खातीर 1974 वर्साचो गोवा हायवे ऍक्ट कायदो परतून सुरू करपाचो निर्णय घेतला, अशी माहिती भौशीक बांदकाम मंत्री निलेश काब्रालान दिली। तशेंच जमीन संपादनाच्या प्रक्रियेत जमीन मालकाची संमती घेवचे ना जाल्यार ती संपादन करून तांकां 2013 वर्साच्या संपादन नेमा प्रमाण बांदारांतल्या दरा परस 2 ते 3 पटीन चड दर दिवपाचें सरकारान थारायला, अशी माहिती काब्रालान ह्या वेळार दिली। करपाक मेळनाशिल्लो आनी ताका कन्सेंट जाय पडटलें। गोंयांत आमच्या कन्सेंटाक तेंचे फॅमिली डिस्प्यूट कितले आसा कन्सेंटूय मेळना। सो आमी तो एक्ट आतां 74 हायवे एक्टा भितर गोवा हायवे एक्ट आशिल्लो तो, तितून भितर आमचे सगळे MDR रस्ते बाकीचे सगळे आमी एक्वायर करून मेळटले। तो मॉडिफाय करून घातलो। तितून भितर एक्टा भितर आमी 2013 जो कॉम्पन्सेशन तो घेतला आनी बाकीचे एक्टा भितर कितें आशिल्ले सेक्शन 6, सेक्शन 4, सेक्शन 6, सेक्शन 10 हे सगळे फुडें करून एक्विजिशन करतले। कन्सेंट नाका, रोड आतां करपाक जाय पयलीं कन्सेंट जाय पडटलें ना 2013। सो आतां आमकां कन्सेंट नाका, वी वील एक्वायर, वी वील गिव देम कन्सेंट, वी वील गिव देम पेमेंट एज पर 2013 एक्ट। 2013 एक्ट आसा पळय, इट गिव्स यू मार्केट व्हॅल्यू ऑन 3 टायम्स 4 टायम्स 2 टायम्स अशें आसा न्ही। सो ते आमी इनकॉर्पोरेट केला त्या एक्टा भितर आनी तो रिवायव करता एक्ट कित्याक आनी विदाउट कन्सेंट। सो गव्हर्मेंटाक रस्तो करपाक जाय जाल्यार आमचे कडेन 1 इंच आतां रस्तो एक्वायर करूंक मेळना। सो ओन्ली नॅशनल हायवे आमी करूं शकता। सो हेजे वांगडा हायवे एक्ट आशिल्लो, प्रेसिडेंट एक्शन आशिल्लो, तो आमी मॉडिफाय करून फक्त ताका एक्टा भितर हें घातलें की प्रोविजन की पयलीं 2 रुपयान बी एक्वायर करताले, ते आतां मार्केट रेट कॉन्सेप्ट घातला, इतलोच फरक आनी कांय ना। तो नाशिल्लो इतले वर्सां, 2013तल्यान आमकां एक्वायर करूंक मेळनाशिल्लें, ते आतां हेजे एक्ट पास जातकीर आमकां